जेन्ना IIT प्रोजेक्ट आयलो चिंबेलाक तेन्नाय त्यांनी त्यो एक्सपोज केल्ल्यो आनी ज्यो इलिगल कॉटेजेस आसल्यो त्यो दोन कवटेच्या भावाचे इलिगल कॉटेजेस त्यांनी एक्सपोज केलो उजो घातलो. आमकां दिसता की हितून पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा कारण त्यांनी तो प्रत्येक टायमार प्रत्येक जेन्ना पॉलिटिशियन कितें इलिगल काम करता तेन्ना तो निश्चित पोलिसांच नाही. आता पोलीस डिपार्टमेंट काम करना लॉर्ड आफ्टर 1.5 month मिडियाच्या मुखार पयले फावटी येता इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक कितें कितें कशें कशें जळयलें पळय गाडयो कश्यो जळयल्यो आनी अक्षरशः जे म्हाजे फॅमिली कितली हर्ट ते मुखार हाडपाक थँकफूल म्हणटा. दुसरी गोष्ट एक क्वेश्चन म्हाका विचारपाक जाय की इन्व्हेस्टिगेशन कोणी करप आमी करप काय पुलिशेन करप. आता आठशी पुलीस स्टेशनाक सगळे डॉक्युमेंटेशन दिलें. हो जो मास्टर प्लॅन जो जाल्लो आसा गाडी लासपाचो हो आदले दिसाच्यान प्रिपरेशन चालू जाल्लें आनी हे प्रिपरेशन जाला खंयच्यान तुमकां सांगता. CCTV कॅमेराचेर जेन्ना कॅप्चर जालें रातच्या 3 संक हो इन्सिडेंट जाता. हो डॉक्युमेंट तांकां प्रॉब्लम की आदले दिसा लायटीचे करिना बल्ब बाकीचे सगळ्यो लायटी बंद केल्यो. हे क्वेश्चन विचारपाक जाय आशिल्लें. दुसरी गोष्ट आजन फुडें एक कॅमेरा आशिल्लो एक घरा कडेन कॅमेरा आशिल्लो ताजे इंटरनेट कनेक्टिविटी कॅमेराची वायर समजून तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आदले दिसा कट जाता. हे कोण इन्व्हेस्टिगेशन करतलो हे पुलिसांक हेही इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. त्याच रातची 3 संक सुमार इन्सिडेंट जाता आनी गाडी इको वॅन ही गाडी जी आसा पळय ती रातच्या त्या टायमाचेर 10 मिनटांनी येता आनी वयता आनी कांयच फ्लो ऑफ व्हेकल नासता. हेही इन्फॉर्मेशन तांकां दिल्लें. ताच्या नंतर जे लोक आमकां डाउटफूल आसात तांकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें हे लोकांचे नंबर हे ट्रेस करात की लातचे खंय खंय पॉसिबिलिटी आसा काय हेय इन्फॉर्मेशन दिल्लें आमी. इतले तर इन्फॉर्मेशन दिवन जरी तर हे इन्फॉर्मेशन जेन्ना कविता रावत जी इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आशिल्ली तिका तांच्यांनी अकस्मात कोइन्सिडेंटली ट्रान्सफर जाता. म्हणल्यार जे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लागून सोदता तेच्या नंतर ऑफिसरांचो ट्रान्सफर करता आनी आतां इन्व्हेस्टिगेशन करपाक कोणूच ना. म्हणल्यार आज सरकारान क्लियरली मेसेज दाखोवन दिल्ली आसा जे मनीस कोण खऱ्या खरी उबे रावतले त्यांच्यो गाडयो जळयतल्यो त्यांची घरां जळयतले आनी गरज पडल्यार तांकांय जळयतले. जावंक ना. विलास मेहताराची केस खंय पावला तेका मारून गेले. मागीर मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा लोक येता कॅन्डल लायट मार्च करता बॅनरार फोटो लायता जाले काबार दी एंड नथिंग हॅपन्स. ताच्या नंतर काय जायना. रियलिटी पिक्चर अशी आसा मास्टर माइंड सांगिल्लो CMान
ताच्या मास्टर माइंड कोण आसत? तो जो मनीस धरलेलो आसा तो रोहन गवडेचेच मनीस धरलेलो आसा. सो मास्टर माइंड कोण आसा हे क्वेश्चन येतात आणि फायंड आउट कित्याक लावन करना? कित्याक हे रियल ब्लॅकमेल करप आणि तांकां मागीर कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर करप. तुम्ही आमचो कॅन्डिडेट म्हणून मास्टर माइंड कनेक्टिव्हिटी. सीएमान सांगिल्लें की मास्टर माइंड हा तो आपण आता धरून दितलो म्हणून न्हिदलो मास्टर माइंड का मास्टर माइंडा कडल्यान फ्रेंडशीप जाली बरी फुडल्या इलेक्शनाच्या प्रिपरेशनाची. लोकांक इतलें सांगूंक सोदता की आयज जो आसा पळय प्रश्न असो आसा, इट्स नॉट अ क्वेश्चन अबाउट माय कार. द क्वेश्चन इज अबाउट ईच अँड एवरी गोवन. आज तुम्ही पळोवपाक गेल्यार जर तर गाडयो जळोवपाक लागल्या, जर तर घरां जळोवपाक लागल्या, जर तर शेतां जळोवपाक लागल्या. काल तांच्यांनी 50,000 स्क्वेअर मिटर एरियेक शेतां जे कश्ट काडून उशी रोयल्यो हे जळयले तांच्यांनी. आणि कितें उरला? सो रायट नाव इफ गोवन्स कॅनॉट अंडरस्टँड बाबा रे पांय पडटा तुमकां इतलें सांगता. भायर सरचें पडटलें तुमकां. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रामा काणकोणकर कार, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ समवन एल्स फील्ड. तुमचो लायफान तुमच्या लायफान थ्रेट आसात. इफ यू आर नॉट स्टँडींग रायट नाव आयज तर तुम्ही सॅक्रिफायस करिना, तुमच्या भुरग्यांक सॅक्रिफायस करचे पडटले. इफ यू आर नॉट सॅक्रिफायसिंग नाव युअर चिल्ड्रन्स हॅव टू सॅक्रिफायस बिकॉज यू कॅनॉट गेट अवे. आयदर यू नीड टू पॅक युअर बॅग्स अँड लीव गोवा or you should leave your children to sacrifice. Now decide, every individual have to decide whether you are going to sacrifice for your children or you will just keep quiet and let the sacrifice be dumped on the children. This is the only thing which I would like to tell. And second thing, government law and order has become a joke. लोक हांगासर actually पळोवपाक गेल्यार every day murder, every day assault जाल्ले आसात. आयज बंदुका सुद्दां घेवन गोंयान फिरतात. आम्ही खंयच्यान डिफरन्स आहा रे यूपी आणि बिहाराची भितर? यू टेल मी, गिव मी अ डिफरन्स बिटवीन गोवा अँड यूपी राईट नाव. एवरी पर्सन इज बीन पेट्रोल घालून ताका मनशाक जळयता. यूपीन जाता, गोंयान जाता. बंदुका घेवन ओपनली भोंवतात, शूट करतात. गोंयान जाता, यूपी जाता. रेप जातात, गोंयान जाता, यूपी जाता. ल्हान भुरग्याचे कट पिसीस करून आमीच घेतलो ते ल्हान भुरग्याचे कट पिसीस करून थंयसर उडयल्ले असतात, शिरदोना बिचाचेर उडयल्ले असतात. खंय रे इन्व्हेस्टिगेशन जालें? एवरीथिंग इज just closed down. What is the difference between UP and Goa? I feel law and order in UP and law and order in Goa is exactly the same. There is nothing difference. And वो जो गुंडागिरीचो सरकार जाल्लो आसा आणि हा जो हेड जावन बशिल्लो आसा होम मिनिस्टर and our chief minister, head of the department, head of the state is responsible for every wrong thing which is happening. तो responsible आसा. He is only busy in just adjusting. कोण एका ऍडजस्ट करप तेका ऍडजस्ट करप तेतूनच तो पडलेले आसा. सो I feel that when IGP, some of our people who had gone to IGP and said की बाबा हो इश्यू जो आसा पळय तो जेन्युइन इश्यू आसा, हो इश्यू हा पळय मातसो सिन्सियरली हे करा. कित्याक हेजेर एक आणि दोन न्हू, हेजेर 10 अटॅक जाल्ले आसा म्हणून. IGPच्या तोंडांतल्यान अशी उतरां अशें आयकून येयल्ली की बाबा अशे भरपूर केसीस आसा. इट इज नॉट अ रेप केस, इट इज नॉट अ मर्डर केस. सो ओनली रेप and murder is a crime. I would like to ask IGP, only rape and murder is a crime in Goa, rest everything is not a crime? So tomorrow you should not blame. लोक हांगा भायर सरता, लोक बिरायतीन भोंवता हांगासर सध्या प्रेझेंटली. म्हणल्यार तुमकां हेंका दिसता की फक्त IGPक बीन ओनली दे हॅव बीन अपॉइंटेड फॉर 2 reasons. ओनली इफ देर इज रेप केस and only if there is a murder. हेच्या शिवार तांकां काय पडलेलें ना. सो दिस इज द मेसेज वीच दी हायस्ट डेसिग्नेटेड जे लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाक जाय हे मनीस म्हणटा. सो I feel ashamed and I am telling you, I do not have left hope in such a kind of system which is going on. Politically जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना फर्स्ट थिंग हांवें ग्रँड हयाताक 2.5 crores इन्फॉर्मेशन सोर्स सांगताले की 2.5 crores घेतलेले आसा आमचे कुडका विलेज पंचायतीच्या मेंबर्सांनी. आणि हे इन्फॉर्मेशन हांवें पुलिसांकूय दिल्लें. आणि हे कित्याक लागून दिला? इलिगल कन्स्ट्रक्शन जंय क्लाउड आर्वारिसान इलिगल आसा म्हणून थंयसरल्यान ते स्टे ऑर्डर हाडलेली आसा, हायकोर्टाची ऑर्डर हाडलेली आसा, हेजी एनजीटीची ऑर्डर आसा की डेमोलिशनाक आसा ते हॉटेल. पूण तरी सुद्दां हांच्यांनी 24 तारखेक क्रिसमसाच्या आदल्या दिसा परमिशन दिला. आणि त्या मनशान पंचायतीन रावन ते परमिशन घेतलें न्ही. बिकॉज आय हॅव फायल्ड एन RTI. म्हाका RTI दिवपाक सुद्दां भरपूर कन्वर्सेशन केल्ले पंचायतीचे म्हजे कडेन कन्वर्सेशन आसात. आणि हेय दुबाव जावंक शकता, हे पंचायतीच्या मेंबरांनी करूंक शकता हे प्रॉब्लेम हे. आणि हांव हे कित्याक लागून म्हणटा कित्याक जेन्ना आमचे डावट, हांव एलिगेशन घालना, पूण आय हॅव अ डावट दॅट वेन द
लायटी रिपेअर करताले तेन्ना ती एकूच लायट कित्याक रिपेअर जावंक ना? कोणी रिपेअर केल्यो? खंयचो पंच मेंबर आयिल्लो? हे इन्फॉर्मेशन काढा न्हू. दुसरी गोष्ट, जीएसआयडीसीचो जो वेंडर आसा ह्या मनशान म्हाका ओपनली थ्रेट केल्लो थ्रू माय फ्रेंड. कित्याक हांगाय बीन हांवें आरटीआय घेतलेली. कित्याक जीएमसीन जे उदक सप्लाय करता पळय हाजेर स्टेनलेस जे टँकर आहा पळय तेतून व्हडलो स्कॅम आहा म्हणून, आनी दे हॅव डिलेड मी द इन्फॉर्मेशन इन जीएसआयडीसी. पूण माझे आरटीआय इन्फॉर्मेशन घेता ते ताका पावता, वेंडराक पावता. हांवें इन्फॉर्मेशन घातला आनी तो वेंडर वता आनी बाकीचे लोकांक हांगासर इन्फॉर्मेशन, आमचे एक्टिविस्टूय आसा तातूंत, तांकां वचून इन्फॉर्मेशन बाबा रामाक आपूण काबार केलो, रामाची गाडी एक्सिडेंट जावंक शकता न्हू, हें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. रामाची गाडी एक्सिडेंट जावपाक शकता न्हू. हियर ही इज वन ऑफ द पर्सन हू इज विटनेस वेन सिरिगांव मिटिंगेक जेन्ना मिटींग जाली सिरिगांव तेन्ना तांकां ओपनली सांगलेलें आसात. नांव सांगता तुमकां, पीटर गोम्स हो जो वेंडर आसा जीएसआयडीचो, हेणी ओपनली थ्रेट सांगले आसा आपूण रामाक काबार करतलो म्हणून. एम आय रायट ऑर रॉंग? एम आय रायट ऑर रॉंग? सो दीस इज इनफ ऑफ प्रूफ जे तुमकां मुखार धाडलेले आसात. मॉलेस्ट्रेशन केस घातलेली मरे पुलिसांच्या फुडल्यान म्हजेर. मॉलेस्ट्रेशन पुलीस 3 and 30 अदर्स म्हणले तितून पुलिसूय येयलो आनी प्रिस्टूय येयलो, तांकांय दोरांनी व्हरा मरे, ताणें मॉलेस्ट्रेशन केलां म्हणून. मॉलेस्ट्रेशन इज हॅपनिंग म्हणल्यार आयज बायलांक सुद्दां मुखार काडलेले आसात की ओपनली हे घालपाक. म्हणल्यार यू टेल मी हाऊ मच आय नीड टू सस्टेन फॉर गोवा? इज गोवा माय प्रॉपर्टी? हें गोंय फक्त म्हजेंच? एम आय ओनली रिस्पॉन्सिबल? सगळें हांवेंच घेवपाचें हांगासर? All the evidences has been given to the police. All the documentation is provided to the police, but police is not acting. हे तुमकां क्लियर कळटा मरे थंयसर. लायटीचे कनेक्शन, वायरी कट करप आदले दिसा थंयसर सीसीटीव्ही कॅमेराची. दिस इज नॉट अ मास्टर गेम. You should investigate. I have more evidences. If people are sincerely trying to investigate, if the police department is sincerely trying to investigate, 2 दिसा भितर जातले इन्व्हेस्टिगेशन. हेच तर आनी आमदाराचे भुरग्याचे वांगडा जाल्ले, हेच तर आमदाराकडे कोणाकडे जाल्ले ना आमदाराच्या रिलेटिव्हा कडेन जाल्ले. 24 वरां भितर ताका धरून हाडचो नाशिल्लो. वॉट गव्हर्नमेंट थिंग्स. एक सांगता तुमकां कितें दिसता खबर आसा की तुमकां दिसता की हांवें जेन्ना तुमी गाडी जळयली त्याच्या नंतर तुका दिसता की आय विल बी मेंटली डिस्टर्ब. आय एम मेंटली स्ट्रॉंग. व्हेरी गुड. आय एम मेंटली मोर स्ट्रॉंग आणि याच्या डबली हांव फायट करतलो. बट यू डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू. तुमकां एक सांगता, एक सांगूंक सोदता, मेसेज दिवंक सोदता, जे कोणी केल्लें आसा पळय, हे पांये दोपरां जी पर्यंत देवान दिल्ली आहा पळय आनी हे हात दिल्ले आसा आनी तकली दिल्ली आसा पळय त्या पर्यंत लढत रावतलो. तुमचेर कॅपॅसिटी आहा करा. फादर बिस्मार्क करपाक सोदतले मरे, मारतले मरे, कितें करतले? मारा. पण ओपनली आझाद मैदानाचेर चॅलेंज करूंक सोदता. इफ यू हॅव गट्स, कोणाकूय हे रातचे येवन करिनाका. रामा काणकोणकार एकटो जातलो. तुम्ही जितले हजारांनी लोक घेवन या, रामा काणकोणकार एकटो येतलो हांगासर आझाद मैदानाचेर. कितें करपाक जाल्यार एकटो करून दाखया. पण तुमचे कडेन तें जावपाचें ना. आय एम टेलिंग सीएम, तुमचे आनी मेळावलीचे इश्यू सुद्दां, हातून मेळावलीचे इश्यू सुद्दां कनेक्टेड डाउटफूल हांवें दिल्ले आसा. कित्याक म्हजें हियरींग जाता, सेम इन्सिडंट जाल्लो आसा की जेन्ना इलिगल फ्लोटींग कॉटेजीचें हियरींग आशिल्लें 10 सुमार, तेन्ना सकाळीं इतलो मोठो फातर घेवन माझी गाडी फोडलेली. आणि त्याच्या आदले दिसा रोहन खवटेचेच मनीस अनंत खवटणकर वो जेनिटोच्या वांगडा भोंवपी मनीस, ह्या मनशान जेन्ना आमच्या घराकडे येवन इलिगल घर म्हणून व्हिडिओ काढलेलो 7 दीस पयलीं, वो कसो गाडी घेवन भोंवता, वो हे कशें करता. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ताका खबरूच ना म्हजें घर आनी शेजाऱ्याचें घर खंयचें तें. पूण ताका धाडलेलो एजंट कहो, तेणी काम केलें. पूण ताका खबर ना म्हज्या घरा कडेन रावन उबो काडपाक म्हजें घरच खबर नाशिल्लें ताका. पूण हो जे एविडन्सीस जाता आनी 7 दिसांनी मागीर जेन्ना हियरींग आशिल्लें पळय इलिगल फ्लोटींग कॉटेज, तेन्ना सकाळीं 3 सुमार 3 ते 4 सुमार सेम टायमाचेर आरसो फोडटा. सो तेन्नाय पुलीस न्हिदले, तेन्नाय पुलिसांनी कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी आयज तेन्ना तेजे नंतर थ्रेट आहा म्हूण सांगला. अजीत बकलान अटॅक केल्लो तेन्ना थ्रेट आहा म्हूण सांगलें. आनी कितलें सांगपाचें? हाऊ मेनी थ्रेट्स डू आनी कितलें म्हणून दाखोवन दिवपाचें? टुमॉरो इट इज 110%. जो मनीस घराचेर पावता, जो मनीस गाडयेचेर पावता, तो मनीस पर्सनल मारपाक आनीक टायम काडपाचो ना. आनी आय एम टेलिंग यू दीस थिंग्स. आयज मनांतल्यान तुमकां सांगता, फाल्यां जर म्हाका कितें वयर सकयल जालें जाल्यार हो सरकार आनी सीएम प्रमोद सावंत along with रोहन खवटे, along with पीटर गोम्स, ऑल दीस पीपल जे कनेक्टेड आहा तेंची नांवां घेतलेली आहा ते रिस्पॉन्सिबल आसतले. कित्याक हांवें कंप्लेनी n नंबर ऑफ टायम कंप्लेनी दिल्ली आसात.
पूण हेजेर एक्शन काय जायना. पिटर गोम्स हो जो मनीस आहा पळय तो वचोन एडवोकेट पालकराक सांगता रामान स्वताच गाडी जळयली आसतली म्हणून पावलो. म्हजे कडेन हजारांनी गाडयो आहा न्ही रे, म्हजे कडेन हजारांनी गाडयो आहा, ताका लागून सिंपती घेवपाक लागून हांवें गाडी जळयली आसतली म्हणटा तो. होवूय मनीस आसूंक शकता. हेका विचारपाक जाय, हेका हेजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. आय विल गिव्ह यू इन्व्हेस्टिगेशन. हें कितें जालां सद्या प्रेझेंटली तुमकां सांगता. जे वेंडर्स आसा पळय हेंकां आमदारांनी दलाल केल्ले आहा. हे इन्व्हेस्टर आमदारांचे, हे इन्व्हेस्टर्स आसा आमदारांचे, हेंकां इलिगलिटी करपाक लायता आनी हे फायनान्शियल आसता सगळे हेंकां पॉलिटिशियनाक. सो हेंकां पयलीं धरा, हेंकां पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करा. आय वूड से हेतून सगळे जाण हेतून इन्वॉल्व आसा. पेंजीम MLA सिद्धार्थ कुंकळकर GSIDCचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना करप्शन जाल्लें आसात. ओपन करतात जाल्यार हांव तुमकां दाखयता कितें कितें खंय करप्शन जाला तें. खंयचे हेतून करप्शन जाला पळय ते ओपन करतात थंयसर. आय हॅव फूल इन्फॉर्मेशन. बट रायट नाव आय ऑल्सो नो वेन टू ओपन दीस थिंग्स अप. कित्याक एवरी टायम वेन एवर आय हॅव ओपन इट अप म्हजेर अटॅक हल्ला जाल्लो आसा. म्हजे कडेन डायरेक्टली फिजिकल हल्ला जाल्लो आसा. डायरेक्ट आमकां म्हाका आनी आर्थुराक कदंबा प्लेटेचेर मारलेले आसात. फर्स्ट टायम आय स्पिकींग. हेजे पयलीं हांवें केन्नाच उलोवंक ना. पयले फावटी हांव तुमकां उलोवन दाखयता की दीस इज द टायम इफ गोवा कॅनॉट स्टँड. गोंयकार तर उबे रावपाक शकना बाबा आनी कांय मेळपाक ना. आय एम टेलिंग यू, यू वील नेवर गेट वॉयस लायक आवर पीपल हुएवर इज फायटींग एनी मोर. जर हो तर वॉयस तुमी बंद करपाक ट्राय केलो आनी तुमी तर उबे रावना जाल्यार आनी मेळपाचो ना वॉयस. सो एवरी गोवन रिक्वेस्टिंग एवरी गोवन, इट इज नॉट फॉर मी. आयज गाडी जळयली, दुसरी गाडी केन्ना येतली, देवाची कृपेन आसा जाल्यार येतली. बट द थिंग इज it will come to you also, and don't wait when it will come to you. Please rise up. We do not have आम्ही पैसेकार न्हू पण गट्स आसा फेस करपाक हे सिच्युएशन. सो इतल्यान म्हणटा की दिस इज द सिच्युएशन रायट नाव. एंड म्हाका पुलिसांचेर आयज खरें म्हणटा 1.5 म्हयनो जालो. आय हॅव लॉस्ट होप. सो CMान कितें आहा ते हेजेर स्टेटमेंट करपाचो. आनी हांव रिक्वेस्ट म्हणटा मिडियाक, प्लीज आस्क प्रमोद सावंत वॉट इज लॉ अँड ऑर्डर खंय पावला ती विचारा तेका. विचारा की बाबा गाडयो जळयता म्हणून सांग. तेका खबर तुमकां म्हणूंक शकतो तो आपल्याक खबरूच ना म्हणून. विचारा तेका की बाबा हें कितें जाल्लें आहा काय म्हणून, कशें चल्लां काय म्हणून विचारा. आय वॉन्ट टू लिसन स्टेटमेंट फ्रॉम CM. वॉट तो कितें म्हणटा पळय ह्या हेजेर तो म्हाका आयकपाक जाय. किती टाइम